मोगाचनो तुमकां सुमेस्तांक कार्मेल किरण मिडिया तावन प्रणाम। हांव बाप जोकिम रोड्रिगस कार्मेल इतिहासाक। आज आमचे सांगात एक विशिष्ट फामाद व्यक्ती आसा आनी म्हज्या हातांत तिका मेळिल्ली एक प्रशस्ती आसा। प्रशस्ती नॅशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लायंड कर्नाटका हांचे तान मेळिल्ली आनी ती जावन आसा मिस नेल्ली पिचार्ड। नेल्ली बाई तुका मोगाचो स्वागत। ही प्रशस्ती तुका थोड्याच दिसा आदी म्हळ्यार जानेवारीच्या 5 तारखेर मेळिल्ली। ह्या प्रशस्ती कित्याक मेळ्ळी म्हणून एक 2 तरांनी आमकां सांगीत गी। देव बरें करूं फादर, तुमच्या ह्या वॉर्म वेलकमाक। वरतो दीस म्हाका आज तुमच्या सांगाता रावन म्हजीं 2 भगणां म्हज्या सेवे विशीं सांगूंक ह्या म्हज्या प्रशस्ती विशीं। प्रशस्ती म्हज्या सेवेक 15-20 वर्सांच्या सेवेक 2006 हांवें स्टार्ट केल्ली सेवा। आज 2026 म्हणसर पावल्या। ही सेवा हांव तर करता जाल्यार हाका निजायकी कारण कितें म्हळ्यार हांवें सांगा जे जॉन 15:16 आय हॅव नॉट चोजन यू बट देवान म्हाका विंचून काडली। ही म्हजी सेवा दैवीक आपोणे म्हाका। त्या आपोण्याक म्हाका हो फॉलो जावन म्हज्या सेवेक एक आशिर्वादांची ही प्रशस्ती म्हाका ह्या वर्सा फावो जाली। अर्गां दिता हांव देवाक ह्या सेवेक म्हाका दिल्ल्या ह्या प्रशस्ती खातीर। नेल्ली बाई तुका सर्वांच्या नांवार सर्विक्षाच्या नांवान हांव तुका शबासकी पडयतां। कॉंग्रॅच्युलेशन्स। आनी हांव खंडीत जाना की त्या फाटल्या एक 10 वर्सांत तुका हांव वळखतां आनी तुका प्रशस्ती यू डिजर्व इट। तुका ती मेळजी आसली आनी ती मेळ्ळ्या आनी कोणें तुका ती तुजी सेवा पळोवन ती दिल्या तांकां जावं उल्हास। म्हाका भोगता कार्मेलितांक आनी तुका एक लागशिल्ल्यान बांद आसा। तुवें करच्या सेवेक तशेंच कार्मेलितांच्या मिसावांकी एक लागशिल्लो बांद आसा। ह्या विशयांत 2 उतरां कशी सेवा प्रारंभ जाली, हाच्या फाटल्यान कितें घडीच घडलें हें एक विक्षकांक सांगल्यार भोव बरें आसलें। फादर प्रवीण पिंटोन हें ट्रस्ट स्टार्ट करतना देवान ताका ताच्या मतीन कशें उजवाड आयिल्लें म्हणलें तें आजुनी हांव थोडे फावटी चिंतना म्हाका दिसता। निजाय की ही सेवा आमी विसरून काडूं ना। तें देवाची मांडावळ, देवाचें दैवीक देणें आमकां हें सेवा करचें। कित्याक म्हूण सांगल्यार एक दीस वचच्या पावसांत फादर प्रवीण पिंटो गेद्दलाहಳ್ಳಿ तावन कन्निगाम रोडार 2 व्हिलरार येताना एक कन्निगाम रोडार पावस वताना एका देगेन एक मनीस उदकांत ओपन एका ल्हानशे एका पॉंडांत उदकांत पडोन आसलो ड्रेनेजीच्यान आनी तो वयर येवंक साधन करतलो। पाद्रापान तक्षण ते व्हेकल रावयले आनी ताका एक हात दिवन वयर हाडटाना हो मनीस कुर्डो ब्लायंड पर्सन। त्या दाळा एक पवित्र आत्म्यान ताज्या मतीन कितें घालें गे म्हळ्यार ध्यानवन पब्लिकेशन्स तुमी तुमचे कार्मेली ते पब्लिकेशन्स करतेत आसले। पूण त्या दीस ताका पाटींग गेल्या उपरांत ताच्या मतीन कितें आयलें गे म्हूण सांगल्यार ना आमी प्रत्येक तरान हे ध्यानज्योती ट्रस्ट आयच्यान आमकां हें दिलां कित्याक म्हणसर स्पेशली फॉर विजन फॉर फ्युचर ह्या ब्लायंडांच्या सेवे खातीर म्हूण सांगून पाद्रापाच्या मतीन येताना पाद्रापान म्हाका कॉल करून म्हळें नेल्ली बाय म्हाका एक तुजे कडेन डिस्कस करूंक आसा म्हाका येवन मेळटाय गे। हांव व्हेरी डिस्टर्ब म्हणलो। काल फादर म्हळें काल अशें एक घडीच जालें एक मनीस उदकांत पडलो उठून पळयतना तो ब्लायंड पण देवान म्हाका एक होली स्पिरीट रिवील्ड इट टू मी दीस इज मेंट फॉर द विज्युअली चॅलेंज्ड आमी करूंक आसा म्हणून आमी त्या दीस केल्ली ती स्टार्ट केल्ली सेवा। आज वर्त्या रिती 226 आमी पावल्या जाल्यार निजाय की इट इज अ डिवायन कॉल। इट्स अ डिवायन कॉल ऑन ईच वन ऑफ आवर लायफ्स। कार्मेलितांकी जावंक पुरो आमकांय जावंक पुरो मस्तू ट्रस्टाच्या मदें आमी जर तर हे विज्युअली चॅलेंज ब्लायंडांक एक हात दिजे तांच्या शिकपाक जावंक पुरो तांच्या पिडेक जावंक पुरो तांच्या कश्टांक जावंक पुरो तांच्या स्पिरिच्युअल ग्रोथाक जावंक पुरो ही तुमकां ती विंचून काडिल्ली ती सेवा। नेल्ली बाय एक विशेष सेवा ताचे सांगात एक विशेष आपोवणें म्हणून तुवें सांगलें। ल्हान संगतींतान प्रारंभ जालें एक ल्हान घडीत घडलें आनी ताचे तावन मुखार एक व्हडली सेवा आतां प्रारंभ जाल्या। आतां तुमी कितें करतात? कितल्या जाणांक कोणाक दिश्ट ना, कोणाक दोळे सारके दिसनात वा दिसतच ना तसल्या मनशांक तुमी कशें सोदतात
आनी कशें तुमी तुमचे लागीं येतात आनी कसली पुरा सेवा तुमी दितात ह्या विशयांत एक थोडो अणभव तुमचो सांगल्यार आमकां भोव उपकार जाता. हांव बँगलोरांत खाली ब्लायंडांची मात न्ही डिसेबलांची सेवा दिवन आयल्या. हांवें एक गुडसाय फावंडेशन ट्रस्टीची 11 वर्सां ट्रस्टी जावन आसली. हे म्हजे विसवणेचे हे म्हजे मिसांव. आतां आमी बँगलोरांत ब्लायंडांक एका फॅमिलीक सेवा दितना सगळ्या बँगलोरांत मात न्हय हासन मंड्या कितले पयस लोक ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಸಾದ್ ಏಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಿತ ಸಂಗ್ತಾ ಹಳೆ ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಫಾದರ್ಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ಕಿತು. आज म्हजी भुरगीं बरें करून शिकतात. ही पुरो ब्लायंड फॅमिलीज कोरोनाच्या पयलें मार्गार ट्रेनाचेर बीक मागून आसलीं. तांकां दुसरी वाटच नातली. कित्याक म्हळ्यार पयलींची विज्युअली चॅलेंज ब्लायंड फॅमिलीज दे आर नॉट एज्युकेटेड. तांकां कंप्युटर नॉलेज ना कांय ना. ती प्लास्टीक चेर्स वीव करता पयलीं पुरा कोर्टांनी ऑफिसांनी पुरा प्लास्टीक चेरां आसली विवींग चेर्स वायराची. ती दे वर स्पेशलायज्ड ट्रेन्ड इन दॅट. आतां ती पुरो आउटडेटेड जावन तांकां कामां ना जाल्यान. पूण देव कशें चलोवन व्हरता म्हणल्यार एक आजाप. तांकां स्पिरिच्युअल नॉलेज तांकां जेनेसिसांत रेव्हलेशन म्हणसर देवाच्या उतरांची बरी वळख आसा. ती स्वर्थ प्रगट करतात. आमी बॉर्न क्रिश्चन बॅप्टायज आमी कोणायकी जेजू भशेन सांगूंक प्रोक्लेम करूंक आमकां लज दिसता जावंक पुरो. पूण तांणी तांकां बोल्डली कोण कितें कितें म्हणटा ना येसू क्रिस्तरू ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು म्हणून मार्केट प्लेसाचेर उबे रावन सांगतात. थंय रावन देवाचें तांकां एक विशेष टॅलंट आसा सिंगिंगांत. ती थंय रावन कांतारां म्हणटात देवाक प्रेस करतात. वर्शिपान तांचें जिवन चलता. आनी भुरग्यांची एज्युकेशन आमचे कडेन सुमार आमी आतां स्टार्ट केल्या तावन ज्ञानज्योती ट्रस्टांत सादारण एक 80 भुरग्यांक आमी एज्युकेशन दितात. भुरगीं नर्सरीतान हांव कॉलेज लेवलाक पावल्यांत. आनी हर एक म्हयन्यांत कॉल करून तांचे प्रोग्रेस म्हाका सांगतात. फॅमिली इतली खुशी आसा की भुरग्यांक एक बरें एज्युकेशन मेळ्ळां म्हणून. गव्हर्मेंट स्कुलान शिकचीं भुरगीं आज पुरा प्रायवेट स्कुलांनी शिकून इतले एक्सलंट जाल्यान भुरगीं. आनी इतले इट्स सच अ प्राऊड मोमेंट फॉर कार्मेलाइट्स एज वेल एज फॉर मी फॉर स्टार्टींग दिस वॉट वी हॅव स्टार्टड अँड वी हॅव अचीव्ड. आतां 26 आमी पावल्यां जाल्यार इतल्या वर्सांचे पाटींग घेवन पळयतना तांची ग्रोथ फॅमिली हॅपिनेस हें पुरो आमी हर एका वर्साच्या क्रिसमसाक मेळटना हो संतोष आमी तांचे सांगत वांटून काडून घेतना फादर आमी आमचीच पाट तापडीचे आनी देवाक अर्घ म्हणचे आमकां वेंचून काडल्या सवे खातीर. भोव बरें म्हणिल्लें बाय. आयकतना खुशी जाता. 2 सवालां. एक सवाल आतां तुमी इतले पुरो तांकां कुमोक दितात सवलती दितात. एक चिंता आसा सरकार दिता न्ही आमी कित्याक करीजे म्हणून एक सवाल. दुसरें सवाल तुमी मस्त जाणांक कुमोक केल्यात 15 वर्सां म्हणटाना थोडी बोशा तांचे शिकापाणी पुरा जाल्यान थोडी खंय म्हणी एक उंचल्या जाग्याक उंचल्या हुद्द्याक पावल्यांत गी तुका तांचे विशयान कांय माहीत आसा गी? वय खंडीत माहीत आसा. कित्याक म्हळ्यार आमचे तावन शिकिल्ले भुरगे आमी फादर स्टीवन ज्ञानज्योती ट्रस्ट इंचार्ज आसतना आमी थोड्या गव्हर्मेंट कॉलेजीच्या स्टुडंटांक बँगलोरांत शिकच्या भुरग्यांक तांचे फीज मस्त उणें आसतले 4-5 हजारा भितर आसतले. त्या भुरग्यांक आमी तांच्या कॉलेज फिजांक आमी सपोर्ट करतले. एक नागराज म्हणलो एकलो भुरगो आज ताणें एक पब्लीक एग्जाम अपियर करन आज तो बಳ್ಳारींत BBMP ऑफिसांत 30,000 रुपया सांबाळाक काम करता. आनी तो हर एका वर्सा क्रिसमसाक आमच्या प्रोग्रामाक थंय तावन बಳ್ಳारी तावन येता. आनी हर एका म्हयन्यान तो आतां ताका दोगां भुरग्यां एक भुरगें आसा आनी आतां दुसरे पावटीन तो परतून आनी एका भुरग्याचो बापूय जावनशार आसा. तांचो संतोष वर्सांनी वर्सांनी आमचे कडेन आनी कितें वांटून काडून घेतात आसात. आनी दे आर ग्रेटफूल टू अस फॉर वॉट दे आर टुडे. हें तशेंच मस्त उरिल्ले फॅमिलीज कोणें आमचे तावन भुरगे तावन ते शिकिल्लीं आज भुरगीं PUCक पावलीं गी आज भुरग्यांचें 10th जालें गी आज भुरग्यांची एग्जाम आसा गी. हें पुरो तें कॉर्डिनेशन तें आमचे कडेन टॅचर आसतना आमकां एक व्हरतो संतोष फादर. सरकार आतां सवलती मेळटा म्हणल्यार एक सवाल विचार फादर ही एक व्हडली बेजारायची गजाल म्हाका. कित्याक म्हणून सांगल्यार हांवें केदाळे चिंचे आज आमचो युटिकादर स्पिकर जावन एसेंब्लींत आसा. हांवें केदाळे चिंचे आज आमचो प्रेझंट बँगलोरचो डिसेबल कमिशनर म्हजो मस्त क्लोज फ्रेंड दास सूर्यवंशी म्हणून ताजेन ती एक बिदरान ब्लायंड स्कूल आसा. ह्या ब्रदराक हांवें केदाळे म्हणजे तो म्हाका कमिशनर बरें न्ही ही इज लायक अ स्पिरिच्युअल ब्रदर टू मी. हांवें म्हणजे तूं सर्विसांत आसतना ब्रदर
हांवें तांकां तुजे वटू रिप्रेझेंटेशन दिवं आमी कित्याक गव्हर्मेंटाक एक रिप्रेझेंटेशन दिवं न्हू स्पेशली डिसेबलांच्यांक बापोय कोण पॅरलायज जावन बेड्डार आसा गी या स्पायनल कॉर्ड पेशंट्स जावन बेड्डार आसा गी एक्सिडेंट जावन क्रिपल जावन व्हीलचेरार आसा गी ही आमची दोगांय पेरंट्स ब्लायंड आसा तांकां कामां नान गी असल्याच्या भुरग्यांक गव्हर्मेंटान कित्याक एक रूल हाडन कित्याक ह्या भुरग्यांक इस्कालांत एकत 50% सबसिडी या फ्री एज्युकेशन आमच्या कार्मेलीतान तावून कित्याक आमी एक ज्ञानज्योती तावून एक रिप्रेझेंटेशन दिवन जो गव्हर्मेंटाक म्हणलें म्हजी एक आलोचना. तुम्ही पुरा कुमो करतात तांच्या कश्टांनी पावतात कार्मेलीत फादरांनी ह्या जाकांनी जायत्यान तुजे सांगात काम केलां फादर प्रवीण पिंटो जावंक पुरो ताचे उपरांत फादर स्टीवन जावंक पुरो मस्त सेवा तांणी दिल्या ताचे उपरांत फादर आयवन तुजे सांगात काम करना आसा तुजो आनी पाद्र्याबाचो संबंद कित्याक म्हळ्यार आमी पाद्र्या कार्मेलीत म्हणटा चडटा जावन आमची सोशल कामां सोशल वर्क आमी थोडे कडेन करता फादर विलियम आमचो सोशल वर्क सेक्रेटरी जावन आसा तो दुसऱ्या रितीन काम करता हुईन हाडागली जावंक पुरो जगळूर जावंक पुरो गुलबर्गा जावंक पुरो पूण असली सेवा ह्या सेवेंत कार्मेलीत ह्या जाकात हांव तुका कसलो सहकार मेळ्ळा. हांव काजारी जिवितांत म्हज्या कुटुंबाक म्हजो टायम जाय आसतना कार्मेलीत पाद्रपांनी ह्या ज्ञानज्योती ट्रस्टाक मस्त सहकार दिला. फादर प्रवीणान स्टार्ट केल्ले तावन ताजे उपरांत फादर स्टीवनान टेक ओवर करून आज आतां फादर आयवन डायरेक्टर जावन ह्या जाकांचो सहकार ना जाल्यार हे आमचें खरें करूंक ह्या मट्टाक पावोंक इतल्या वर्सां ह्या लेवलाक येवंक साध्यच ना कित्याक म्हण सांगल्यार हर एका वर्सा आमकां फिजांक 7 ते 8 लाख रुपया जाय पडटात भुरग्यांक ते पयशे पावनात आमकां एक्चुली कितें जाता की म्हण सांगल्यार आमी थोड्याच भुरग्यांक दिवंक जाता एका भुरग्यांचे फीज आज काल 30,000 40,000 आसतना एका घरांत दोगां भुरगीं आसतना आमकां भुरग्यांचे एप्रील मे एग्जाम जातना आमी चिंतचें आमकां देवान कोणाय एका डोनरांचे मोन काळीज उक्ते केल्यार पुरो ह्या विशीं आमी करचीं कामां तांकां समजोवन तांणी आमकां कुमकेचो हात दिल्यार आनी देवाक आनी वर्त्या रितीन करयेत हर एका वर्सा म्हजें कालें बंगणांगी म्हण सांगल्यार हे 10 जाणां भुरग्यांक सर्तीक फिजांक आमकां एक दानीन कोणें एकल्यान मोन केलें जाल्यार आमी कितलो संतोष आनी थोड्या कुटुंबां मदें मांडून काडगेत म्हणून फीज एक 7 लाख म्हणटाय तूं आतां 7 लाख म्हणटना एप्रील मे फीज बांदतना तुज्या काळजाचे दडदडे सडतात की काळजाच्या दडदडे वट्टू दोळ्यांनी दुखां येतात म्हाका एक मनशाचे फोन येता सिस्टर ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಮಗನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ म्हणटाना म्हाका म्हज्या मतीन कशें जाता गे म्हण सांगल्यार देवा कितलो पयसो कितल्या लोकां कडेन थोड्यां कडेन एक्सेस आसा फिक्सड डेपॉझिट आनी आसा बिझनेस देवान आशिर्वाद इतलें घालतना आमच्या मनशांक हात उखलून दिवंक कित्याक शिकनात गे म्हण सांगून हे आमकां जर तर थोड्यांचे म्हाका दिसता आज म्हजें आनी तुमचें हें ल्हानशें इंटरव्यू पळोवन आज म्हाका दिसता हें पब्लिसिटी जाल्ल्यान फादर आमकां आनी किल्लेशें वतून देव कोणाक म्हणून दिता तुका कोणेंय तुवें विचार नासतना तुवें चिंतनातले बरें कोणेंय येवन नेले बाय ह्या वर्सा मजेतान त्या हांकां म्हणून कोणें दिल्ले आसात की वय खंडीत जाला आमच्या ह्या ज्ञानज्योतीच्या ट्रस्टाच्या प्रोग्रामांत ब्रदर सिल्वियन FKSSO एक्स प्रेसिडेंट इतल्या वर्सां तावन एक पाठिंबो जावन आसा आमच्या क्रिसमस प्रोग्रामाक ही सारी ना जाल्यार नेल्लीबाई ही म्हजी कुमोक ह्या तुमच्या प्रोग्रामाक ही म्हजी कुमोक तुमच्या सेवेक म्हणून ताणें दिलां आनी प्रत्येक तरान हांवें म्हाका असो एक पोतो केवेन आनी म्हजी सोनू ती केदाळे म्हज्या सांगात हांवें इसारूंक ना ती तांकां हांवें तें एक काले म्हणटात एक एग्जाम्पल सेट केलां एक हांवें करचें काम एका पुतान पळोवन ह्या तुज्या क्रिसमसाक ह्या फावटी मामा हें म्हजें कॉन्ट्रिब्युशन तुज्या क्रिसमसाक ह्या वर्सा म्हज्या पुतान म्हाका दिलें 1,80,000 मामा हें म्हजें कॉन्ट्रिब्युशन देवान ताका जर तर बेसावन दिलां हर एका वर्सा ताच्या बिझनसांत जावंक पुरो ताच्या कुटुंबा जिवितांत जावंक पुरो तें तो दिवंक शिकला म्हजे तावन म्हज्या कडच्या सेवेतावन तशें म्हाका कितें उरतो संतोष फादर तशें मस्तुदानी आमी केल्ली सेवा पळोवन ह्या क्रिसमस प्रोग्रामाक इसारचें की पयलेंत काली एक आमचे प्रोग्राम इतल्या तारखेर म्हळ्यार तांची काळजां उक्ती जातात ह्या नेल्लीबाईच्या सेवेक आमी सांगता आसतल्या म्हणल्या खातीर न्ही जाय की मुखार कितें करीत म्हण तुजी आशा आतां ल्हान जड आसलें रूख जाला रूख आतां वाडोवंक जाय आणकी चड
मापान चड भुरग्यांक आतां कितलीं भुरगीं आसात म्हणून तुवें आतां एक 70 भुरगीं आसात, एक 30-40 फॅमिलीजांची. या. आदल्या वर्सा म्हाका कित्याक म्हणून सांगल्यार आमी एक्चुली बायबल डायरीचें कंप्लीट आयवज तें कितें येता ह्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीरच म्हणून बायबल डायरी म्हळ्यार कार्मेल इन्फेंट जीसस श्रायनातावन येवन सो फादर स्टीवनान आनी फादर आयवनान मस्त माहेत करून ही डायरी इतले बरें करून कंप्लीट करून टायमाक हर एक पेज कोण स्पॉन्सर करता ताचो आयवज ह्या ब्लायंड ह्या भुरग्यांक एज्युकेशनाक खर्चांनी पुरा काडून वय तितून डिपेंड जावचें की आमी 150 भुरग्यांक म्हळ्यार कितली ब्लायंड फॅमिलीज आसात आज, आनी आज ती बेगींग सोडून आज जर तर ती आमची तांची भुरगीं इतल्या लेवलाक पावल्यात जाल्यार आमी आमचें साधन करया. मागीर आमकां एक बरें दानी मेळोन आमी आनीक 150 भुरग्यांक एक हेल्प करचें बरी देव आमकां फाव करूं. जर देवान हें काम सुरू केलां जाल्यार तुवें सांगले प्रमाणे प्रवीण जावं दी मुखार उरल्या ह्या जाकांनी जावं दी सुरू केलां जाल्यार खंडीच देव सोडून घालिना खंडीत आनी खंडीजान मुखार हें काम बरें काम कोणाक दोळ्यांची दिश्ट ना तांचे खातीर करची तें मुखारसून खंडीजान वेतलें देवाचो आदार आमकां हर एकल्याक मेळटा. नेल्लीबे तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी परत्यान तुका शाबासकी पाठयता कित्याक हें बुश्य देवाचें काम देवान तुज्या हातीन घाल्लें मस्त मेहनत काडून कर्मेलीत ह्या जाका सांगाता मेळोन तुवें हें काम केलां. तुका मुखार बरें जावं दी आमची आशा आमच्या मागणें सांगत आसा आमच्या तावन कार्मेलीतान कसलो सहकार दिवंक जाय तो सगळो सहकार आमी दिता कित्याक सांगता मेळोन कितें आमी काम करता जाल्यार आनी हें देवाचें काम वय जाल्यार देव केदींक सोडून घालिना. मोगाच्या तुमकांय देव बरें करूं. थोडे वेळ इंटरव्यू तुमी पळयलो तुमकां हांव बरें मागतां. हें बरें काम साबार भुरग्यांक जायत्या लोकांक आमकां दोळे आसात त्या देखून आमकां कळना पूण कोणाक दोळे नात तांची परिस्थिती पळयल्यार कळटा. कोणाची आवय बापूय अंध आसात ब्लायंड आसात तांकां आमी कुमो करची तांणी तांच्या भुरग्यांक कुमो करचे खातीर कित्याक तांकां दोळे आसले जाल्यार खंडीत जावन ती तांच्या भुरग्यां खातीर कश्ट काडटी तांकां उंचल्या पावंडाक पावयता कित्याक हर एक आवय बापायक ती आशा आसा म्हज्या भुरग्यान वयर येयचे एक बरो स्थानार पावोचे पूण हांकां आशा आसा पूण तांकां साथ दिना. तशें जाल्यार आवय बापायक आमी कुमो करता आनी तुमकां ह्या मिसावांत ह्या बऱ्या कामांत हात जोडूंक सर्व कर्मेलीतांच्या नांवांत तशेंच ज्ञानान ज्योती ट्रस्टाच्या नांवान नेल्लीबायच्या नांवान कित्याक ती आमची संगतीन जावन आसा ह्या कामांत तिच्या नांवान आमी तुमकां उलो मारता. कोणाकय जाय जाल्यार तुमी सकयल दिल्ल्या फोन नंबराक तशेंच नेल्लीबायक तुमी कॉन्टॅक्ट करीत तिचो एड्रेस हांगासर आमी दिता. तुमकां देव बरें करूं. कार्मेल किरण पळयत रावा कित्याक कार्मेल किरण जायते संगती विशयांत आमकां नवीं नवीं चिंतनां नवीं नवीं कामां विशयांत आमकां सांगता. देव बरें करूं.